सरकार म्हणता कोरोनाक लागून सगळ्यांक आता कामाचो पर्याय सोदचो पडटलो। शेतकार आपल्या शेतांनी परत देवपाक सोदतात, पूण थळावी सरकारी यंत्रणाच तांकां आडमेळी हाडटा तेन्ना कोणाकडेन कागाळ करप असो प्रश्न पडटा। आडेच पोरसू खाता ही म्हण कळंगूटच्या नायका वाड्या वयल्या शेतकारांच्या अणभवाक आयल्या। सरकारी यंत्रणेन आमची वाट लायल्या ते म्हणटात, जाल्यार आमदार म्हणटा भियो नाकात, तांकां शेतांनी देवपाक आपूण वाट करून दितलो। पळयात। ह्या नात्या कारणान कळंगूटच्या नायकवाडो वाठारात सुमार 9 शेतकारांनी 20 वर्सां जालीं शेतां करपाची सोडून दिल्ली। पण आता कोरोनाच्या काळात काम धंदे बंद जाल्ल्यान पोट भरपाचो हक्काचो पर्याय म्हणून हे शेतकार आपली शेतां कसोवंक सोदतात। पूण शेतांनी जाल्ले रस्ते, सोरो पिवन जळामळा उडयल्ल्यो बाटल्यो, हॉटेलांची सिवेज, उदक आडोवपा खातीर घातिल्ल्यो माती गुण्याची राशीच शेतकारांक शेतां रोवपा पासून आडायतात। पळयात गोवा 365 कडेन शेतकारांनी सरकाराक घातलेले गाराणे। ही आमची शेतां 20 वर्सां जालीं तडपडटा शेत करपाक, पण शेत करूंक जायना कित्याक हे तिनूय कालवट चोक केलेल्या कोणें केल्या तें आमकां खबर ना। पण बारीक चिंतून गेल्या पंचायत कोमनीदाद मेळोन ती कितें आमकां हे शेतांतले हांगासर वायप आवट करूंक सोदता, म्हणजे हे शेतान आमी पावत दवरचो न्हू ह्या मनान तेणी ही आजनेरी करून दवरल्या आमकां। शेतांनी त्या हॉटेलान तेणें सुयेज सोडल्या आनी PWD हिंगा हे तिनूय कालवट पायपां फोडून उदक चालूच आहा वर्साचे 12 म्हयने। आतां पावस पडोकूच ना, उदक थिंगा बँड भर आहा, कालवट हिंगासर चोक आहा, हे अशें उदक सोडलें जाल्यार खंय भास सोदता म्हण भास सरोना उदक हिंगासर हे फातर घातल्या गुण्या घालून उदक चोक करून दवरला। रस्तो केला न्ही हय हो रस्तो केला इल्लीगल पुरयला, हे शेतां खाल्ली आमची। थोड्यांक तेंच्यांनी आतां मिशिनां दिल्या, भात दिला ग्रीनरी करपा खातीर, शेतां करपा खातीर बरी गजाल। पूण आतां आमकां आमची करूंक जाय स्वताची, पयशे मोडून सुद्दां करतले जाल्यार करपाक गावना। आनी आतांच जर उदीक इतलें भरता न्हू, पावसान बुडटा, मागीर तूं मेहनत केलेली सगळी उदकान बुडोवन कुसोन शेत पिड्या जाता। सेकेंडली ते सेवेजीचे बी येतात ते डेंजर उदक, ते हातीक बितीक कुळेर बिळेर येता, अशीक तेतून काम कवा करतलो, त्या खातीर सिवेजी सोडल्या। हय सेवेजी आहा भितून, जाय जाल्यार उदीक टेस्टिंगाक सुद्दां व्हरचें तेंच्यांनी, ताका कळटलें तें कुसता उदक कुसलेलें आहा तें तितून। आतां दुसऱ्यांची सुकी शेतां आहा तांकां कांय प्रॉब्लम ना, आनी आमकां करूंक जाय जाल्यार करूंक गावना ती। आमी हांगा 3 पिकां काडटाले, हे वांयगण म्हणटा हांगा वांयगणाचे एक पीक काडून मागीरूय परत सेकेंड पीक काडटाले आमी त्या खातीर, आनी तेज्या उपरांत मागीर अळसाणो भिंगटा कितें कितें घालताले। आतां कांय करूंक गावना हेज्या खातीर सगळें, आनी डिस्पेस केल्लोच हातीन गावना जाल्यार पोदरचे घालून खंयसून हाडटले मागीर, त्या खातीर आमकां तो फायदो जावपाक जाय जाल्यार ते आमी 3 पिकां बी काडून करूं शकता। पूण हें पयलीं सगळें बंद जावंक जाय न्हू, हें इतलें काडपाक जाय जाल्यार तेकाय पयसो लागता न्हू। ते गोवोरमेंटान कितें JCB बी हाडून हें सगळो कोयर काडून मातशें तरी आमचें ओपन करून आमकां दिवचें, आनी एक कान आहा तें बांदून दिवचें अहें आमी रिक्वेस्ट करतले तेंकां। हांगासून रस्तो वाडयलो न्हू, तितून म्हाजेंय शेत गेलां आतां, गेलें कांय नजो आसलें, पूण तेणी वाडयला थंयसून तरी सारकें करून दिवंक जाय आसलें। रिटेनिंग वॉल आमकां बांदलेली, एक कान आमचें सारकें फुडें ओपन केल्लें जाल्यार करूंक गावतलें आसलें शेत तें। आनी आमचें आतां ही झाडां पळय कितलीं वाडल्या, शेत दिसात ना भितून, तितून माती गोबर हाडून उडयल्लें आहा, लोबरां आहा आनी कितें कोवच्यो आहा, त्यो कोवच्यो बी अशें पांयांक लागता मागीर बाटली भरता, म्हणून शेतान देव हांगासून अशी हे केल्ली आहा। 20 वर्सां करूंक नासलीं, सगळे अठ्ठाळे येयले, रस्तो वाडयता करून शेतांनी पावलो रस्तो। आमकां ती सगळी सुविधा ती गव्हर्मेंटा प्रमाणे तेंच्यांनी आमचे कान आहा, वळ आहा, ते बरें उस्तून दिवचे। सगळे आख्ख्या गोंयान गांवांनी सगळे ग्रामपंचायतीन बरें डेव्हलपमेंट केलां, तेंच्यांनी ते पळोवपाचें आनी लक्ष दिवपाचें आनी बरें करून घेवपाचें। कळंगूट नायकवाड्यावेल्या ह्या शेतकारांची व्यथा थळावो आमदार मायकल लोबोक बरे तरेन खबर आसा। पूण आतां शेतकारांनी परत शेतांनी देवपाची तयारी दाखयली तेन्ना मायकलानय तांकां सांगात दिवपाचो थारायला। पळयात मायकलान कितें उतर दिलें तें। रोड जेन्ना आमी वाडयलो तेका डिवायडर घालपाचो उरला, तेका रिटेनिंग वॉल घालपाचें उरलें, आनी फुटपाथ आनीक रोड वाडपाचो ना तो ऑलरेडी कंप्लीट जाला, खाली रिटेनिंग वॉल उरला। तितून GSIDCन हे रिटेनिंग वॉल आनी दोशी वाटेन फुटपाथ आनी मिडियम मदेकात रोडाच्या एक मिडियम घालपाचो ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आहा, तितून टेंडर जाल्लो आहा। आतां ही वर्क ऑर्डर इश्यू जावपाची उरल्या, एक मदेकात उदकाची पायपलायन आनी तेका मदेकात तो चेंबर आहा आनी थिंगा वाल्व आहा, एअर वाल्व, थिंगासर लिकेजूय आहा, ते
उदक सदांच त्या नल्लान पडटा आनी थिंगासर कलेक्ट जावन वता. हे सगळें न्यू वाल घालपाक, न्यू चेंबर बांदपाक आमी ह्या दिसांनी घेतले. मंडे नाल्यार ट्युजडे आमी PWDच्या ऑफिसरांक हाडटा आनी जे शेतकारांक जाय तशें करून दितले आमी. कित्याक शेतकार जे उलयल्या ते 100% सारकें आहा. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार.